हॉस्पिटलाची आवश्यकता कितें आसा, इनपेशंट कितले असतात, ओपीडी कितले असतात, हो आमचे कडेन रेकॉर्ड आसा. तशेंच डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर्स जे ते खातें रिप्रेझेंट करतात ते आमचे बरोबर बसतात. आज ऑस्पिशियन आसलेलो डॉक्टर 6 म्हयन्यांनी आजिलोच वतलो किंवा आनी खंयच्या तरी PHCत CHCत वतलो. त्यामुळे प्रत्येक दोतोरा कडेन कन्सल्ट करणे शक्य नसता आणि आवश्यकूय नसता. पूण स्पीकर सर, जे आरोग्य खात्याचे अधिकारी आसात ज्यांचे ओपिनियन महत्वाचे असता, म्हणजे उदाहरण केपे आणि बाळी हॉस्पिटल चालू आसा ते पयलींचे नाका, हे लिफ्ट आसा प्रोविजन, पूण रॅम्प ना. डायरेक्टर म्हणटा आनी खंयच फायलीचेर डायरेक्टराचो अप्रुवलय घेतलेलो दिसना. तसली आजनेरी आमी करूंक ना. आमी पूर्ण काळजी घेतलेली आसा. स्पीकर सर, तिसरो म्हजो एकूच प्रश्न आहा की गव्हर्मेंटान इजी एक्सेस टू द हॉस्पिटल, म्हळ्यार मडगांवच्यान जर हांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत वतलो एम्ब्युलन्सीन, जाल्यार फुडलें ट्रॅफिक बंद करचें पडटलें म्हाका आनी मागीर एम्ब्युलन्स भितर घेवची पडटली. हें कितें प्लॅनिंग केलां तुमी की जस्ट टू एन्श्युअर एन इजी एक्सेस? ताजे सायडीन एक इश्कॉल जाल्लें आहा, थंय आतां तुमकां पार्किंग प्रॉब्लेम जातले. सो इन्फ्रास्ट्रक्चरली आर यू रेडी? कित्याक यू आर सेईंग दॅट एंड सेकंडली तें हॉस्पिटल ठप पडिल्लें आहा. आतां थंय अशें मॅस आहा की देर इज एवरीवेअर मलेरिया. थंय कॉन्ट्रॅक्टर इज ऑलमोस्ट गिवन अप. कॉन्ट्रॅक्टर इज अ व्हेरी इफेक्टीव कॉन्ट्रॅक्टर अदरवायज, बट हियर ही सिम्स टू हॅव अबॅन्डन्ड द प्लेस. सो हांव तुमकां विचारतां की तुमी ताका एक कितें फ्लायओवर घालतले टू एन्श्युअर एंट्री इन टू द हॉस्पिटल ऑर समथींग लायक दीस, बिकॉज इट वील बी व्हेरी नेसेसरी. ट्रॅफिक हॅजार्ड जावंक जायना, कारण मुख्य शहराचो रस्तो थिचल्ल्यान वता. आवश्यक असलेले सगळ्यो गोष्टी आमी करतले. श्री दिगंबर कामत. ह्या वर्साच्या सुरवातेक हांवें जेन्ना हो प्रश्न उपस्थित केल्लो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान म्हाका उत्तर दिल्लें की हाजेर 2 फ्लोरांचें डिसिजन ऑलरेडी जालां आनी आमी इमिजिएटली डायरेक्शन्स दिलां कॉन्ट्रॅक्टराक टू स्टार्ट द वर्क इन फूल स्विंग. आतां ह्या गजालीक 4-5 म्हयने जाले, कारण कॉन्ट्रॅक्टरूय म्हाका दिसता तें काम करपाक इंट्रस्टेड ना. ताणें कितें बरोवन दिलां की आय हॅव नो इंट्रस्ट, खूब तेंप जालो डिसिजन जावना म्हणून. आनी दुसरी गजाल, काम सगळें बंद आशिल्ले कारणान, काम फूल स्विंगान जाल्लें नाशिल्ले कारणान थंय जे पळय मलेरियाचे प्रॉब्लेम, सेप्टीक टँकाचे प्रॉब्लेम, अशे तरेतरेची प्रॉब्लेमां उपस्थित जातात. कित्याक फाल्यां एपिडेमीक जावपाक शकता. हाजे खातीर वील द हेल्थ मिनिस्टर एश्युअर मी दॅट ही वील सी दॅट वर्क स्टार्ट्स देर इन फूल स्विंग. स्पीकर सर, बदल हांवें उल्लेख केल्लो परत मुद्दो हांव रिपीट करिना. सरकाराच्या कामांक प्रोसिजर आसता आनी ते प्रोसिजरल गोष्टी करता आसतना थोडो वेळ लागता, ही गोष्ट खरी आसा. एज ऑफ नाव म्हाका दिसता सिवील कन्स्ट्रक्शन पूर्ण जालां. स्ट्रक्चर उबो जाला. लिफ्टाचें काम जावपाचें आसा, एसीचें काम जावपाचें आसा, फायर फायटींग हें जावपाचें आसा, प्लास्टरिंगूय काम चालू आसा. ह्या वर्साच्या सुरवातीच्या सेशना वेळार हो विशय माननीय माजी मुख्यमंत्र्यांनी काडलो. तांच्याच काळांतलो हो प्रोजेक्टूय आसा. हांव तांच्या नजरेक हाडूंक इच्छिता, तांच्या काळार GSIDCन रेजोल्युशन घेतलेलें ह्या हॉस्पिटलाच्या बाबतींत जून 2007 आणि वर्क ऑर्डर दिवपाक डिसेंबर 2008 लागलेलो. म्हणजे वेळ कसो लागता तो पळयात. म्हजें म्हणणें कितें, फावंडेशन स्टोन डिसेंबर. स्पीकर सर, म्हजें म्हणणें कितें, सगळें डिसिजन जालें. 2 फ्लोरांचें डिसिजन घेवपा लागून डिले जालो, पूण डिसिजन जालें. नाव यू हॅव डिसायडेड दॅट 2 फ्लोर्स वील बी केप्ट फॉर नर्सिंग. ओके, फर्दर स्कोप फॉर एक्सपान्शन. फाल्यां समज कॅपॅसिटी वाडली जाल्यार थंय नर्सिंग स्कूल शिफ्ट करप आनी तें वयर व्हरप, दॅट इज ऑल्सो ऑल रायट. म्हजें म्हणणें कितें, म्हजो क्वेश्चन सिंपल आहा. कॉन्ट्रॅक्टर वॉज ऑलरेडी डुईंग द वर्क न्ही. आतां तो जर फाल्यां सोडून गेलो, प्रॉब्लेम कितें जातलें, ताणें ऑलरेडी बरोवन दिलो म्हणटा की आय एम नॉट इंट्रस्टेड इन कॅरिंग आउट द वर्क. तो फाल्यां सोडून गेलो, परत तुका सगळो प्रोसेस परतो करचो पडटलो. दॅट इज वाय माय दीस इज दॅट गिव मी एश्युरन्स दॅट इन्फॉर्म द कॉन्ट्रॅक्टर दॅट यू हॅव टेकन ए डिसिजन, टेल हिम टू स्टार्ट द वर्क इन फूल स्विंग. इतलें केलें जाल्यार सुद्दां प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो तें. स्पीकर सर, वी हॅव टेकन द डिसिजन. स्पीकर सर, पयले 2 फ्लोरांचोय डिझायन नर्सिंगा खातीर तो सुद्दां आमी फायनलायज केल्लो आसा आनी त्यामुळे फूल स्विंगान सुरू करपाक कॉन्ट्रॅक्टराक हरकत ना. हांव लेखी दिलां की हांव नकळो, पूण वर्बली ताका सांगलेलें आसा यू कॅन गो अहेड म्हणून. सुभाष फळदेसाय. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यांनी म्हाका एक सांगचें की आतां पर्यंत ह्या हॉस्पिटलाचेर
एकूण कितलो खर्च जाला आनी कितलो अपेक्षीत आसा ते पूर्णत्वाक व्हरपा खातीर? स्पीकर सर, वेगळो प्रश्न आसा. प्रश्न मोठो आहा तरी हांव थोडक्यांत सांगता. हांव तांकां अंदाज दिता. हांव सादारण सिवील वर्क जे आसा ताचे टेंडर सुरवातीक जाल्ले ते 92 कोटींचे आसले. मागीर लिफ्टा खातीरचे हे 2.25 कोटीचे आसले. हांव रफ फिगर सांगता. 2.25 कोटींक गेला. मागीर AC वर्क हे सादारण 7.5 कोटींचे आसा. आनी फायर फायटींग डिवायसीस जे आसात ते 3 कोटी सादारण, 2.25 कोटी, 2.25 ते 3 कोटी इतले सादारण आसा. सगळे 1 कोटी 5 लाख अशें आसा. पूण आमी थोडे मॉडिफिकेशन्स केल्या मुळे 105 लाख. आय एम सॉरी, आमकां स्पीकर सर लाखच तोंडार बसल्यात, कोटी अजून बसूंक ना. तुमकां ती संवय आसा. आमचे ते 10 लाखा पलीकडे वचना स्पीकर सर. स्पीकर सर, 105 कोटी जरी असले तरी आमी मॉडिफिकेशन केलां वगैरे. नर्सिंगाक वेगळे प्रोविजन केल्लें आसा. ताका वेगळ्यो आमी लिफ्टी वेगळ्यो दिल्ल्यो आसात एंट्री करपाक. त्यामुळे त्याचो खर्च थोडो जास्त जावंक शकता. हय, श्री चंद्रकांत कवळेकर. टायमच चड ना. हांव एकच मान्य मंत्र्या कडेन विचारता की तुमचे सगळे चड म्हणजे 800 बेडीचे आसले तेजे वयल्यान कमी करून सगळे डिसिजन जाला. मंत्र्यान मातशें आयकून घेवचें, टायम काबार जाल्लो आसा. तेन्ना तुमी हे आतां सगळे थल्लेले आसा, पूण तेजी फॅसिलिटी लोकांक काम सुरवात करून अवेलेबल करून दितली केन्ना? हांव कित्या खातीर विचारता की आमी आतां हेजे नंतर एक क्वेश्चन आसलो तो आतां येवचो ना. केपेची आमची दोन्ही हॉस्पिटलां, केपेची हॉस्पिटल आनी बाळ्ळेची हॉस्पिटल रेडी जावन 2.5 वर्सां जाली. उद्घाटन करना तुमी, अजून उद्घाटन करना. ह्या सुरवात जावची उरला अजुनूय. तुमी अजून सुरवात केन्ना म्हणटा. केन्ना जातलें हें? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस केन्ना जातलें हे हॉस्पिटल? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमकांय लागता हॉस्पिटल. केन्ना जातलें तें सांगा मातशें. नाल्यार केपे भाशेन करनाकात. हे केन्ना जातलें सांगात. केपे तुमी डेटी दितात केपेच्यो, हे तर सांगात. स्पीकर सर, बाबूची एक्साइटमेंट हांव समजता. हय, थोडक्यात उत्तर देत. तुमी डेटी ताणें जंय नॉन बेडेड असले थंय बेडेड करपाचो प्रस्ताव घाला आनी तें कामूय सुरू केल्लें केपें. खरें नॉन बेडेड हॉस्पिटल. आतां इमारत थोडीशी जाल्या, ती आमकां कंप्लीट करची पडटा. ती कंप्लीट करतकीर थंय दोतोर घालचे पडटले. मागीर कंप्लीट जाल्ली म्हणून बोवाळ घालतलो तो. विधानसभेच्या अधिवेशनाचीच वाट पळयत आसता प्रश्न विचारपाक. मदीं तो चवकशीच करिना. मदीं तेचें लक्ष प्लांटेशनाचेर आसता दिसता. तुम्ही डेटी दितात त्यो, तुम्ही डेटी दितात त्यो. नाही तुम्ही डेटी दितात त्यो हांव फॉलोअप करतो म्हणून डेटी दितात काय तुम्ही गव्हर्नमेंट दिता? प्रत्येक फावटी डेटी म्हाका दिलात हांव फॉलोअप करतो म्हणून दितात काय तुम्ही डेटी दिता पळय उद्घाटनाच्यो कशी दितात? तुम्ही गव्हर्नमेंट डेटी दिता न्ही म्हाका. प्रत्येक वेळार 6 फावटी डेटी दिलात, 6 फावटी डेटी दिलात. ते हांव फॉलोअप करतो आनी तुम्ही उद्घाटन करता म्हणून तुम्ही डेटी घातली म्हाका. फुडलो विषय जाय जाल्यार हांव उत्तर दिता. माननीय मंत्री. स्पीकर सर, पुरत जालें न्ही. तूं यो रे केन्ना.